तर किती आग झालो काय उसली उतराव सारून देवाची शील करी नाका देवाची अजून सदांच वेगळीच असता तो किती निर्मिता आणि किती तरी मांडलेले असतात आता ते आमकां समजूचे नाही पण वेळेतच सोपे समजतले कोण नाग जाय म्हण सांगल्या दोतोरा इतल्या दुडू आमकां कोण दितो कोण आमच्या आदाराक पावतलो तेच पासून आम्ही सगळ्यांनी माझ्या घराचो आधार घेऊन गुड सॅमरिटन पण एकठांय करून घेवशिला तू भिये नाका जगात कितकिम सापा लागतली ते दोन पटो तुका चल हांव वयता गुड नाईट सोडून गेलो तो तेन्ना इंजल 2 वर्साची असली आणि बलांको 3 महिन्याचो टेन्शन झाला वाज आयला लोक भटे भटे म्हणतात म्हणून आता आता म्हाका शिकूक जाय अरे पण हांवें ताका ट्युशनाक म्हणून आपोवंक ना जाणाय लागेल तूं मातशें ब्रिलियंट म्हणून हांवें तुका एक काम दवरला वेलकम जॅकलीन हांव तुजो सर तुगे सर रॉनी आणि हांव पीटी सर लक्ष्मण तूं कोण सर रे आसू रे हेका याद उरना न्हू कितें कितें सांगया आमी Thank you, sir. म्हाका एक सांगू एन जॅकलीन म्हणटाय तें कोण अय्यो हे आपणाले नाव सुद्धा विसरले मरे आगो तू जॅकलीन असू येना अगो तुझे नाव जॅकलीन गो तू पळय मंच फाटल्यान म्हूण 10 फावटी रिपीट केले सारखे जातले रिपीट आफ्टर मी ओके ओके सर माय नेम इज जॅकलीन Your name is Jacqueline. Your room, my room, my name is Jacqueline. Your name is Jacqueline. Your room, my room, my name is Jacqueline. ते जॅकलीन कोण रे तू रे माग घुसपायताय अरे राणी लक्ष्मण ऑल वेल बरं जालें तूं तर पावून वेरेको कसो असेल हिमाची ते खबर मेवल्या डॉक्टरान कितें सांगला पैसा ज्योती तू केन्ना आयले आनी हाका सोडून ते गेले होय
आसा म्हण गेले ते सुरो प्लीज ज्योती वी रिस्पेक्ट यू तू जावन आसा एक फुडाराची मात आमच्या फॅमिलीन आमकां सोडलें जाय पूण तूं सदांच येता आमची खबर घेवन मामीचो ट्रिटमेंट चालू आसा न्ही 50,000 मेवल्यात हांव चिंततालो जरूय 50,000 हांवें ऑनलायन गॅमलिंगात घातले जाल्यार फुडें उदीक दुडू मेळटले 50,000चे आनीक 50 कितें म्हणटा तूं आनी हांव जाल्यार थंयूय आसा तुका क्रेडिट कार्ड आहा हे पयस पय बँकान डिपॉझिट कर मागीर ते कार्डीन जन हेडवा जाता ओय अशेंच करतलो हांव
फाल्यां कितें जालें ओगी कित्याक आसा कांयच ना. पयलें कितें खायात पळय शेवट हाडला तुमकां तुमकां भलायकी गरजेची म्हणजे तुवें दिलेले 50,000 बी पाडले हांवें. कशें अशें गेलो तो भाशेक भाऊ. सारके सुटावे करून सांग न्हय ते तुडू हांवें दोबराड करून घेवची. ऑनलायन गेम्स खेळून जिल्लोले देव म्हज्या आदाराक पावतलो. आई जायते जाणांनी आपले जोडलेले दुडू मोडक्यात गॅमलिंगात आनी हेर तशें ऑनलायन गेमींग आनी बॅटिंगात घालून आपले जिवीत दुर्बळपणान पावयल्या. But you must know, there is no shortcut to miracles. पियेलोलो म्हज्या मामीचो हिरो जावंक चिंत्तालो. आमी ताका धांवडायलो तोच आमकां सोडून गेला. जेजूचे शिस्त ताका सोडून गेलोले पूण परत आयले तेन्ना जेजू ताका धाडायले ना न्हय सगळ्याक भोगसणे आसा न्हय ना गती ना. सगळ्याक भोगसणे आसा पूण ह्या दुर्बळपणाचो भेस दितल्याक भोगसणे ना. तूं आमकां कितें जाक हे आमच्यांनी करूंक जावचें ना. आयका कोविड ही पिडा जाली तेन्ना कितलोच लोक मेलो. कोविड एक खांपेलो सुटलो. हो कोविड शिपडोक गेलो. आयज कोणाकू व्हड कोविड जावन आसा रात. हो रात तुमच्या काळजात आसून तुमचीच भलायकी इबाडटा. आयज तुजी मामी हॉस्पिटलांत बसवता. लेट स्टेज कॅन्सर तुमच्या लागीं दुडू नात. ऑस्तावणी कित्याक घडटा काय तुमच्या काळजात आसा तो रात काबार करात. घोडे तुजे मामी कोऱ्याक पटोले. घोडे तुजो डॅडी जो तुमचे भोगसणे काशे म्हूण आसा सगळें तुका बरें मागून धाडटलो. हांव तुमची पण कशी तुम्ही भायर जावन देवचाराची गुलामा जाय नाकात. प्लीज एन्सिलो प्लीज एलेंको प्लीज एंजल forgive him forgive your dad please please forgive him दुनिया आमचा डॅडी आयज जिवीत जियेला. तुज्या उमळीत रगतान ताची बदकां धुवन काड आनी ताका भिवून घुसखोर कर. आमच्या डॅडीक फुगोवन आनी ताका स्वर्गात राज्यात बेगीन हाड गो. कितें जालें काय Hello, Dr. Sen. Hello, Ansel. Yeah, this is Dr. Sam. Yes, doctor. आम्ही 3 फावटी तरी स्कॅनिंग करून पळयले. तुजे मामीक कसलोच कॅन्सर ना. कितें? पुराव डॉक्टर. गोळी तिचे कुडींत कितें तरी विकाळी असलें हें धुवन पयस जालें आसतलें. शी इज फ्री नाव. पूण आमचो देगायचो जीव लागलो. आमचो तरी वायट जिवीत जियेलो. आमी ताची भुरगीं रागान करून हो कोविड आमच्या काळजांनी घेवन आसलो. ओय एन्सिलो
मन कितले शांत जाले ते कितल्या दिसांनी पण आमच्या तोंडात असो आयलो होतो नामी कॅन्सर ही एक मोठ शाळाय शिकवपाक देवाची वड मिळा मामी रोखडाच झाडा येते जाणा जावा फोक्सोण्या वरवीं आमचे आदले जिवीत बदलचे ना पूण आमच्या आईचे आनी फुडाराच्या जिवितांत सोबिताय आनी सुरोपाय हाडटा आयज तुजे मामीक पेकोवणी मेळत जाल्यार दुसरे वाजे तुज्या डॅडीक सोर्गीचें राज उक्तें जालां खरेंच कोविडूच तो सोनार आमच्या काळजांनी विकत आसलो तो जावन आसलो एक व्हायरस आमचीच भलायकी बिबाडटा ताचे वॅक्सिन